रातया चलपी शेकांचेर झगड्यो खुना आनी मारामारी जावपाच्या प्रकरणा उपरांत शेकां राती 11 मेरेन बंद करची म्हूण पर्यटन खात्याचो निर्णय। कांय शेकवाल्यांनी ह्या निर्णयाक येवकार दिला। खात्यान 11 मेरेनूच खंय परवाने दिल्यात। अबकारी खात्याचो परवानो राती 1 मेरेनचो। पूण आतां इकरांक बंद कर म्हणल्यार थोडो मार बसतलो, बट इन अ लॉंग वीथ दिस थिंग लॉंग वे पयशे जाल्यार तूं फुडाराक चिंतशी जाल्यार आय थिंक इट्स व्हेरी गूड। आनी एक वत तरी तितून वाडोवन हें करपाक जाय, पूण तेच्या उपरांत न्हू, कित्याक ही जे लोफडे जे चलता शेकांचे हे लेट नायटूच चलता। आमी कितें करता, थोडे शेकवाले आहा ते जेन्ना आमकां की 1 वाजता पासून आमकां टायम दिला, आमी सकाळी पासून शेकां चलयता, थोडे सकाळी 6 o'clock पासून शेकां चलता। आनी हांगा सुद्दां तो लोफडे तो जायना जाल्यार आनी कितें जातलें। गव्हर्मेंटाची पॉलिसी जी आसता ती सारकी स्पेसिफीक आसपाक जाय। 12 जाल्यार 12, 1 जाल्यार 1। म्हाका दिसता की जी आमच्या एक्सायज लायसनाची जी हे आहा दॅट इज द ट्रू टायमींग, सारको हा टायमींग तो। त्याच्या उपरांत कोण एक 10-15 मिनटां पासून त्याच्या उपरांत शेक चलोवपाक जायना, टोटली बंद जावपाक जाय। आय फुली एग्री, जे पळय सर्क्युलर काडला इट इज रायट एज पर द टुरिजम पॉलिसी। शेक इज सपोज टू ऑपरेट सकाळचे 7 ते 11 ते आमी फॉलो करता, पूण आमकां एक्सायज डिपार्टमेंटान लायसन दिलेलें अप टू 1 o'clock। सो तेका लागून आमी चडशीं शेकां आमी ऑपरेट करता अप टू 1 o'clock, बिकॉज आमकां लायसन आहा अप टू 1 o'clock। कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडीस म्हणटा कांय अधिकाऱ्यांक हप्ते पावतात, कोणाचोय जीव गेल्या उपरांत सरकाराक जाग येता। हांवें सांगलेलें की हांगा सगळे रेंटल आहा, भाड्याक दिता, भायल्यांक भाड्याक दिता। टुरिजम डिपार्टमेंट सदांच नी जे रिएक्शन करें ते जाल्ल्या उपरांत मागीर धांवता बाबा। आतां कितें आहा, आदीच सान शेकां पळय दिलेली आयडिया वॉज दॅट, हांव जाणा दोतोर विलेजा टायमार ते आयडिया वॉज दॅट आमचे गोवन कल्चर प्रमोट करपाक। पयलीं दिवंकूच उपकार नासलें, तुमकां जर हे प्रॉब्लेम जावपाचे आहा म्हणून कॉलेज दिवंकूच उपकार नासलें एक पासून। शेक शूड बी शार्ट एट 10 o'clock। आनी ते पळय बॅडी पळय घालता दर्या पासून ते बंद करूं, ते हांवें सांगलेलें 2 week आदीं। तुमी जर पळय कोण भोंवता ते म्हाका आतां हप्त्याक येता कितें म्हणून करता आसतलें न्हू। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।